Upaniya Bapak putakatnya kayon kurunia Deva moga kaya Talo upaniya Bapak putakatnya kayon kurunia Deva moga kaya Deva utoraiku Jivit Bapak bedo Sogli ektai saya Deva moga kaya Deva utoraiku Jivit Bapak bedo Sogli ektai saya Deva moga kaya Soglandum gan Deobori Sanstiu Yami Sami Vidoita Antone Taribelo Deva Kargandiu Kan Bori Bolai Kimakung Devan Tanchir Ashirvad Galung Makuya Toshes Makuya Anseto Gracious Mingelina Fernandez Andianika Rodriguez Eyes of Lobadi Somoroptat Devan Tanchir Suklanchir Ashirvad Galung Yamisa Chivitin Makuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भयणी भावांनो देवान आमकां ह्या संवसारान धाडल्यात एक फुकट जिवीत दिवन जण एकल्याक एक कार्य दिलां पवित्र स्वभाव वाडूंक वो जावन तें समाजीक वावर करूंक आमी जायते तरेचेर जुटेचेर वावुरतात तर भेदभाव करिनासतना सहभागिलीपणान वावर करूंक आनी समाजाचे देगेक आसतल्या भावाक भयण्यांक फावो तो मान आनी होक राखूंक आमचो कायदो कसलोच भेद आनी तिका करिनासतना पूण मोगान आनी भावपणान आमकां दिलोल्यो जोडट्यो घेवन आमी सहभागीपणान जेजूच्या वावराक खान मारून आनी उमेदीन वावरूंक आमकां जण एकला कृपा आनी बळ ह्या मिसान मागून घेवया अपुरबाईच्या बाबा भयणांनो ह्या आमचे भयणीन आयच्या दिसाचो समारंभ आमच्या दोळ्या मुखार दवरला आमकां दिलेल्यो झुट्ट्यो ओ जबाबदाऱ्यो मानून घेवन सहभागिलीपणान आमी वावरून जेजूचो पाटलाव करूंक देव आमकां आयच्या दिसा उलो मारता तेन्ना आमी सहभागिलीपणान जेवंक एकवटान जेवंक आनी आमचें मिसांव आमचें कार्य देवान आमकां दिलां तें बरे भाशेन पाळूंक आमच्यो जबाबदाऱ्यो जुट्ट्यो देवा मना प्रमाणे आमी चलूंक आमकां घटाय आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागुया पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी असोगतायेन पडल्या आमी चुकल्या आमी पातक केलां आमी वायट केलां ह्या खातीर माफी मागुया काकूत मागुया जेजू
मोच्या मोगाळा जेजू मोच्या आकांता वेळार जेजू मोच्या मोरणाच्या वेळार पाव मोच्या हाकांता आणि ओतम्यांची कोर काकूत साईबा आणि ओतम्यांची कोर काकूत साईबा. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्याक काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. तुजी गरज काळजाची भाग्यवंतांतुनीच्या पांयां सुरशीं दवर आनी तो जेजू लागीं मागून आमकां सगलें दिता. भावार्थान मागुया आनी भावार्थान केल्लें मागणें दोनी देव आयकताच. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, तूं भावार्थाचो उजवाड आनी ओतम्याचो गुंवडी तुज्या शेडयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां सगल्यांक तूं फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसुया. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मदें आसलोल्या वडिलांक ही बूत दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमची आदीं केलां त्या इंडाची गोवली जायात, ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आप खोशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे मेल्ले जोटीचे आशेन न्हय पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीं आसलेल्यांचे जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गोवली दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतोरें. देवाची बरोबर. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजो गोवली सर्वेस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आनीकदां म्हणुया. म्हजो गोवली सर्वेस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवली सर्वेस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडोवंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निबोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय.
आमचो जबाब म्हजो गोंगली सोर्बेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गार म्हाका चलयता. कालकाक कोंड्यांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटात, राखण करून दीत दिताय. आमचो जबाब म्हजो गोंगली सोर्बेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलें. कुशलकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो भरून ओडटा. आमचो जबाब म्हजो गोंगली सोर्बेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूट बरेपण दोन दिसां म्हजेर व्हांवतात. ओचीत घरांत देवाच्या म्हजें तिकान सोदांकाल. आमचो जबाब म्हजो गोंगली सोर्बेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui solvis pora, sui solvis pora, sui solvis pora, sui solvis pora. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी एमकोडाचे दारवटे तिचेर जोयत वचचे नात. Sui solvis pora, sui solvis pora, sui solvis pora, sui solvis pora. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात. केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनान ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सोत्त्या दिल्लो विस्वाशी आनी शागणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळ्ळो तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सोगडे आपले दौलतीचेर सोत्त्या दितलो. पूण बास्कोळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबड्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावोन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकरांचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लायतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
फकनी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आयचो त्रेजनांचो विशय जावन आसा आमकां दिलेल्यो जुट्ट्यो ओ जबाबदारी आमी घेवन सहभागिलेपणान जियेवून ओ वावरून जेजूचो वावर आनी जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरतना जेजूचो पाटलाव करूंक दोनी देव आमकां जण एकल्याक आपयता. अपुरबायेच्या भावा भयणानो, तरेतरेचे खेळ आसात आनी ह्या खेळांत पंगड आसात. क्रिकेट, व्हॉलीबॉल जावं दुसरो खेळ फुटबॉल. आनी फुटबॉल जावन आसा गोंयकाराचो आवडीचो खेळ. आमकां सगल्यांक तो मानवता आनी ह्या खेळांतल्यान एक टीम जैत व्हरूंक आपलो सहभागिलेपणान वावर करता. हांव खावेलोसे फिरगोजेंत आसा आनी 12 तारखेर आयतारा दिसा एक शावटाचो खेळ फायनल आसलेलें आनी तातूंत ह्या खेळा मदें खांदी बॉयज आनी टीपी बॉयज म्हूण तांणी खेळ झुजले. खांदी बॉयज जैताच्या मोळार एके भाशेन ह्या शेवटाच्या खेळांत जैत येवन जाले. तांच्या कॅप्टनाक आपयलो आनी ताचे लागीं विचारलें, इतले गेमी तुमी खेळ्ळ्यात आनी आज हो शेवटाचो खेळ खेळटना तुमकां जाय तें एके भाशेन डिफिकल्ट जालें जैत मेळूंक, पूण ताचो सिक्रेट तुज्यान म्हाका सांगूंक जाता. आनी तेन्ना हो कॅप्टन म्हाका अशें सांगूंक लागलो, फादर, आमी सगळे एकामेकाच्या एकवटान सहभागिलेपणान आमी खेळ मांडटात आनी खेळाचें जैत आमचो टीम स्पिरीट आमकां दिता. ओय बाबा भयणानो, एक कॅप्टन आपल्या खेळगड्यांक घेवन सहभागिलेपणान खेळटा आनी एक टिमीक जें जैत मेळटा तें तांच्या त्यागांक लागून आनी तांचे डिसिप्लिनीक लागून. भावा भयणानो, आयचें पयलें वाचप आमकां कांय बरे भाशेन पेद्रूची चीट गवड्यांक शिकोवन दिता आनी गवड्यांक शिकोवन दितना वडिलांक तो सांगता, तुमचे आदीन केल्ले तुमचे पोरचेक देवान गवड्या परी तुमी तांचो परामोस करूंक जाय. तांचे होक तुमी राखूंक जाय, तांची राखण तुमी करूंक जाय, तांची काळजी घेवंक जाय. मेडे आशेक लागून न्हय, कोण तुमकां फोर्स करता, कोण तुमकां जबरदस्तेन करूंक आपयता म्हूण न्हय, पूण आपकुशेन आनीक बळान तुमी दोनया देवाची आनी पोरजेची गवड्या परी तुमी सेवा करूंक जाय. तुमच्या हातान जायत्यो जुट्ट्यो ओ जबाबदारी दिल्यात ते पाडून आपल्या नांवा खातीर न्हय, पूण गोरवानूय न्हय, पूण देवाच्या बरेपणा खातीर आनीक ल्हानविकायेन काळजाचे भक्तेन उर्बेन तुमी सगळ्यां सोबें हो मोग आनी सेवा तुमी दिवंक जाय. भावा भयणानो, जायते फावटी आमी नांवाक लागून आमचें नांव एक भाशेन वयर काडचे पासत आमी जाय तें दुसऱ्या सोबें करता. अशें करिना जावंक भाग्योन पेद्रू आपल्या वडिलांक शिकोवन दिता आनी सांगता, तुमी ह्या पोरजेची काळजी घेवन तांकां बरेपण तुमी फावो करूंक जाय. परिशोध भाव भयणानो, रोमा शारांत आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान 2023 ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत ही सिनड मांडल्या आनी हे सिनेटीचो विशय जावन आसा
पवित्र सभा सहभागिलीपणान एकचारान आनी मिसांव जेवन फुडें वचूंक आमचो पाप साहेब आमकां जोण एकल्याक आपयता. कोलॅबोरेशन, युनिटी अँड मिशन. भाव भयणांनो, त्या आदीं ताणें आख्ख्या संवसाराक उलो मारला की तयारी करूंक. आमच्याय गोंयांत ही तयारी चालू आसा, आमी केल्या. ती बरे भाशेन हो परिशद जावंक आमच्या पाप साहेबान आमकां उलो मारला. तो म्हणटा भावार्थाची टीम कशी तुमी खेळूंक जाय आनी तुमी जैत येवन जातिल्ल्यान. ज्या देवान तुमकां उजवाड दिला, ज्या देवाची पावलां तुमी सोदतात, त्या पावलांनी चलून जेजू गोवाय दिवंक आनी साक्षी रावूंक आमचो पाप साहेब आमकां आमंत्रण करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणांनो, आमी सगलीं यात्रेकारां आमी आमची वाट चलता. आनी वाट चलतना यात्रेकारां कशी आमी विस्वासान आनी जागृतायेन तयार आसूंक देव आमकां उलो मारता आनी उडास करता. यात्रेकारां आमी चलता. आमी खंय वेता? आमचें ठिकाण ह्या संवसारांतलें न्हय, पूण आमचें ठिकाण बापा सोबें सासणांक आमी ताच्या सांगाता एक जावंक देवान आमकां जोण एकल्याक आमंत्रण केलां. आनी आमचो कायदो जोण एकल्याचो कायदो जावन आसा भावार्थान खेळूंक, खोलायेन जिवंक आनी जेजूच्या पावलांनी ताचो पाटलाव करूंक आनी ताका साक्षी दिवंक देवान आमकां आपयल्यान. एक एकलो न्हय, पूण बरोबर सांगाताक सहभागिलीपणान, एकवटान आनी आमचें कार्य मनान धरून देवाचें जिवीत आमी दुसऱ्यांक वांटूंक सगलीं बरोबर आमी वावर करुया. आनी ह्या खातीर आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत एक गोरकार कसो आमची जबाबदारी गोरकारान पाडूंक जाय. एक गोरकान कशी आपल्या जिवितांत जी जुट्टी आसा ती बेस बरी तिणें पाडूंक जाय. एका भुरग्यान आवय बापाय सोबें, एका तरणाट्यान वडिलां सोबें आपली जबाबदारी ओळखून ल्हानविकायेन आनी मोगान जागृतायेन जिवंक देव आमकां सगल्यांक हें कार्य दिता आनी ताच्या सांगाता सासणाच्या जिविताक जिवंक तो आमकां उलो मारता. जाल्यार भाव भयणांनो, भाग्यवंत आंतोनीचेर नदर मारुया. ताच्या पांयां सरशीं आमी येता आनी ताच्या पांयां सरशीं आमी येतना तो आमकां एके भाशेन एक देख दवरता. भावार्थाचें जिवीत तो आपल्या जिवितांत जियेलो. भावार्थाचो अणभव ताणें आपणायलो. भावार्था प्रमाणे आपली जबाबदारी ताणें पाळली. वडिलांक तो मान दितालो. वडिलांच्या उतरा भायर तो चलो नासलेलो. तांकां तो रेस्पेद दितालो आनी ल्हानविकायेन जिवन, मोगान जिवन ही जबाबदारी आपल्या उतरांतल्यान पुरगोटणे वरवीं तो आपले मिसांव दुसऱ्यांक शिकयतालो आनी पुरगोट करतालो. आज आमची जबाबदारी कितें? आमी जोण एकल्यान आमची जबाबदारी जुट्ट्यो आमकां आसात ते भलेपणान करुया. आमी फोर्सान न्हय, कोण आमकां फोर्स करता न्हय, आमी नांवां खातीर न्हय, पूण देवाच्या मोगा खातीर आनी पेल्याच्या एकवटा खातीर आमचें जिवीत जिवंक देव आमकां आपयता. जाल्यार भाग्यवंत आंतोनीन मोगान पवित्र सभेची सेवा चाकरी केली. मोगान तो एके भाशेन देवाची शिकवण आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या गिन्यानांतल्यान तो पुरगोट करतालो आनी देवाचे संदेश दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडटालो. ताचे मजतीन जायत्यो विजमितां आमच्या जिवितांत घडटात. पूण एक मात, आमी जेजूचेर विस्वास दवरून जियेल्यार आमकां कोणाचीच भिरांत ना, कोणाचीच आमकां बिशाद ना, कित्याक देव आमच्या जिवितांत सदांच आसा. आनी ह्या खातीर आयचो विशय आमच्यो जबाबदारी पाडून, जुट्ट्यो पाडून सहभागिलीपणान आमी जियोवन जेजूचो पाटलाव करुया. भाव भयणांनो, जेजूचो पाटलाव म्हणटा तेन्ना पाटलाव ह्या उतराचेर थोडोसो आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर पी, पातयेवन राव. कोणाचेर पातयेवन राव? मनशाचेर पातयेवन राव नाका, जेजूचेर पातयेवन राव, देवाचेर पातयेवन राव. आनी जो कोण देवाचेर पातयेवन रावता ताचेर आशिर्वाद, जो कोण मनशाचेर पातयेवन रावता ताचेर शिराप
अशें आमच्या पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. भाव भयणानो, भाग्यवंत आंतोनीनूय देवाचेर तो सदांच पातयेवन रावलो आनी ताका लागून ताच्या जिवितांतल्यान जायतीं विजमितां घडोवंक पावलीं. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तर ओचोऱ्यां विजमितां घडोवंक जाय, आमकां भलायकी जाय, आमकां ओचोऱ्यां विजमितां जाय. जेजूचेर पातयेवन राव, देवाचेर पातयेवन राव. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, आदाराक पाव, आदाराक दाव, गरजे सांपडलेल्यांक तुजो आदार कर आनी हे तरेन तुज्या जिवितांत बरेंपण मेळटलें. जायते फावटी आमी आमचेच पासत मागता, दुसऱ्यां पासत आमी मागुया आनी दुसऱ्यां पासत मागता तेन्ना दोनी देव आमकां जण एकल्याक बरेंपण फावो करता. ह्या खातीर दुसऱ्यांच्या आदाराक भाग्यवंत आंतून सदांच धांवलो. अदीक करून संकश्टां वेळार, रोडण्या वेळार ताणें दुसऱ्यांक आदार केलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हो आदार दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तिसरे सुवातेर भाव भयणानो, थांबोन आसतना मागणें कर. आनी मागण्यांतल्यान जायना म्हणटा तें ह्या संवसारांत कांयच ना, सगलें मागण्या वरवीं घडटा. आनी ह्या खातीर भाग्यवंत आंतून मागण्याचो मनीस आसलेलो. थांबोन आसतना ताणें देवाक मागणें केलें आनी देवान ताचो ताळो आयकलो. म्हज्या जिवितांत जेन्ना पिडा येता, कोस्ट येतात, दुसरीं आमचेर बोगलांटां घालतात, दुसरीं आमकां घात करतात, दुसरीं आमकां चोरतात, तेन्ना आमी निराशी जाता आनी मागणें करपाचेंच आमी सोडून दिता. पूण जेजू म्हणटा, माग आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां दार उगडटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. हें भाग्यवंत आंतोनीन केलें. आपल्या मागण्या वरवीं ताणें देवा सोबें हो संबंद सांबाळ्ळो. आमी जिवितांत जोयतिवंक जावंक सोदतात तर आमी मागण्यान थीर रावुया, थीरपणान मागणें करुया, थांबून आसतना मागणें करुया. चवथे सुवातेर भाव भयणानो, पाटलाव, आनी पाटलाव दुसरी म्हणटा तेन्ना थीरपणान विस्वास दवर. कोणाचेर विस्वास दवर? जेजूचेर विस्वास दवर. जेन्ना शीस दोरयांत बुडटाले, वादळ मोड जालेलें, तेन्ना ताणें जेजू किळूच मारली, बोब मारली आनी म्हळें, सायबा आमकां पाव. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, कित्याक भियेल्यात तुमी? तुमकां म्हजेर विस्वास ना? आज भाव भयणानो, दिसा दीस पुट्टी आमचो विस्वास देवाचेर उणो जाल्लो आसा. कित्याक आमच्या जिवितांत बरेंपण ना. आयलेल्या दिसा दूख, आयलेल्या दिसा प्रोज, आयल्या दिसा आमचेर बोगलांटां, पूण देवाचेर थीरपणान आमचो विस्वास दवरुया. भाग्यवंत आंतोनीनूच तेंच केलें. ताचे जिविता वरवीं आमी थीरपणान चलुया. भाव भयणानो, ल्हानविकायेन जिवया. आज भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवया. तो वडिलां सोबें कितेंय सांगलें जाल्यार रोखडोच तो वडिलांक मान दितालो, रेस्पेद दितालो, ताच्या उतराक तो आयकतालो. ल्हानविकायेन कोण चलता ताका आमी बरो मनीस म्हणटा. कोणूय मनीस जर ल्हानविकायेन जियेता ताची आमी आपुरबाय करता. भाग्यवंत आंतोनीची आमकां आपुरबाय. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी ल्हानविकायेन जियोंक आमी आयच्या दिसा फुडें सरुया. आवड पवित्र पुस्तकाची. भाव भयणानो, आज पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवितांत घालूंक आमकां वेळ ना. भाग्यवंत आंतोनीन देवाच्या उतेवर आपणायलें, आपलें केलें आनी आपल्या जिवितांतल्यान आनी गिन्यानांतल्यान ताणें दुसऱ्यांचें जिवीत एके भाशेन समाधानाचें केलें. देवाचें उतर ताणें पुरगुटलें. उतराचो मोग करुया, पवित्र पुस्तकाचो मोग करुया आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें जें आमच्या जिवितांत आमकां देवान दिवंक जाय तें मेळूंक मागुया. पवित्र पुस्तक जावन नाका एक आरसो कसो. जेन्ना आमचें तोंड आमी आरशांत पळयता आनी सारकें ना तें सारकें करता, तेच भाशेन पवित्र पुस्तक आमकां आरसो कसो आमचें जिवीत मांडूंक आनी निटायेर घालूंक देव आमकां उलो मारता. आनी निमणे सुवातेर भाव भयणानो, उर्बेन जेजूचो पाटलाव करुया, ताका साक्ष दिवया, ताका गोवाय जावया. भाग्यवंत आंतोनीन हेंच केलें. आनी गोवाय दितना देव आमकां आनी उदी करून जेजू आमकां म्हणटा, तुमी म्हजो पाटलाव करतात, जिविताचो कुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान यात.
पाटलाव करूंक सोंपें न्हय. आडकोडी साबार, कोस साबार, पिडा आठापिटे आमकां सोता येतले, पूण भिवचें न्हय. देवाच्या मोगा खातीर ताचो पाटलाव करुया आनी जेजूच्या उडवारान चलूंक आमकां बोड आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. म्हजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या, तुजो कुरी सुवार चोलये मौजे पाटल्या. भाव भयणांनो, आमच्यो सगल्यो गरजो आमची मागणी उबी रावून भगवंतांतुनेचे मजतीन बापाक आमी उबारुया. आमच्या बागिवंत बापा, आपली जुट्टी देवाक मानता ते भाशेन आनी पवित्र सोबेक सोदांच आपणाक दिलोली पवित्र पोरजा म्हूण मानून घेवंक तिका फावो तो चोरो आनी पवित्रपणाची भोक्ती वांटूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या सरकारी फुडारांनी आपली जोडटी कितें तें ओळखूंक आपणाक विचून काडलेले पोरचेक ताचे होक आनी एकवोट राखूंक तांकां बापाची कृपा आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमची आखी पवित्र सभा एक कुटुंब कशी वेगवेगळ्या सुट्टेचेर आसतल्या भावा भयण्यांनी सदांच आपल्या वावरांतल्यान मोग आनी बोगसणे आपल्या पेल्या सवें दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. हांगा हाजीर आसलेल्या दर एका भावा भयण्यांचेर जेजून मोगान नदर घालूंक आनी हांव देतां तें तांकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. बापा, आमचे मागणे आयक. आमकां मागूंक दिसना, मागूंक गमना, तेवूय तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी. आमची खुशी न्हय बापा, तुजीच खुशी जावं दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीन. बसुया. उंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया. पेठणेच्या वेळार गीत गावया. C19 पेज नंबर 36. C19 पेज नंबर 36.
ठाकूरबाईच्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा, भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक हो योद्ध समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोर पटून आमी तुका उलो मारता. आमच्या गुवड्या खाल तुज्या मोगांत सांबाळ, सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां तूं शिकय. ही आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सोरकड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोनीच्या मनांक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco survis portum, surgani songsar bolia tuja voi pova. Solves poraci navi, da caso. Sorgi tu caso izon, tu caso izon. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे ही आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओहो तुमी समस्क्यात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची पावसोत समोर उंची. ते हेच पोरींचे वण जातूच ताणे हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवा हसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही समस्क्यात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे हे बोगसणे मेलच्याक तुमचे ही पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारोवतोले. हे म्हज्या उगडासाक घोरा.
भावार्थाचो गोड पोरगो तुया सोन्या जेजू आमी लोकाता आमी कांसितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजे मोडून पोरगोता. उबी रावया उबी राव. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोगतेपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरे तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. आमचो एकटो तरणाटो पाद्री फादर आनंद पेस सोंपून गेला, ताचे पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सुर्भ काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर अस्कारिया जुजे वज बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमचे हात जोडून बापाक कालतिकायेन आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकटाव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू सहभागिलीपणान एकचारान आनी ताचें मिसांव पाळून जिवंक आपलो पाटलाव करूंक तो आमकां आपयता आनी आमकां गोठायेन भरूंक आमच्या काळजाच्या घरांत येता. देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
Communautia velar git gamuya. D4, page number 49. D4, page number 49. Rakun rauta dispote, miruk moga moja, tanela tuja rokta, Jesu kalis moje. Kursar tuja makazu, itlen zave makce, tanela tuja rokta, Jesu kalis moje. Kursar tuja makazu, itlen zave makce. Ikvotum kalis moje, kalau kurinaka, Ye Jesu moja dirvya, tu katsuni maka, ikvotum kalis moje, kalau kurinaka, Ye Jesu moja dirvya, tu katsuni maka, maka gitu jakarza, Jesu moga moja, taca ucat lasuni, maka tuinat zauni, maka gitu jakarza, Jesu moga moja.
गीत आमी घेवया D9 पेज नंबर 51 D9. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगांत तूं रावलो तशींच आमी तुज्यांत रावची एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो जेजू आमच्या काळजांत आयला उगीच रावन ताका आमी दिन वाचुया कसली घाल तुजी पिडा घाल तुजें प्रोस प्लॅन सगल्या जेजूच्या हातान आनी ताचें नांव उच्चारीत राव जेसू 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 प्रार्थुया सुर्गींच्या बापा भगवंत आंतोनीन तुजी आनी पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका तुवें फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून आनी तुजी आनी आमच्या भावां भयणांची मोगान चाकरी करूंक आमच्यो जबाबदारी आमच्यो जुट्ट्यो बेसबरी सहभागिलीपणान एकचारान मिसांव आमचें मानून घेवंक आनी शेवटी तुज्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां सगल्यांक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसुया मोगाच्या बावणीनो आयज आमचे मदें आसा फादर उबाल्द फेर्नांदीस गांवांत बेनावली कावेलोसी इगोर्जीन पादविगार थंयसर तो वावुरता कावेलोसी वयचे पयलीं गेल्ल्या वर्साक बाती मोजेफ इगोर्जेचो पादविगार आसलो आनी जायतो बाती इगोर्जेन मोजेफ इगोर्जेन थंयसर गांवांत जायतो वाव ताणें केला आयज हांगा येवन ही मिसाची भेट भेटयल्या आनी हें प्रवचन केलां देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच ताच्या वावराचेर भाग्योन तातूंत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता मोगाच्या भावणीनो हे विशय आमकां उगडास कोत्ता
सौभागेलीपणान वावरूंक. हांगासर कोपेलांत ह्या 13 दिसांनी जायतीं भाव भयणां वावुरतात. सकाळीं उठोन सांजे पासून जायत्यो तरेतरेच्यो जबाबदारी झुटयो घेवन तीं वावुरतात. तुमचो तो राता सोका तांकां मेळ्ळो, सगलें बरें जाता. आमी सुकली मांदाबोड बरे भाशेन केल्या. तर मागता सगल्या लागीं आमचे वॉलिंटियर्स आसात तांचें तुमी आयकुचें. हांगासर तुमी बरे भाशेन आयकतात. मातशें ट्रॅफीक थंयसर ते बाबडे सकाळीं उठून येतात. जायते सॅक्रिफीस ते करतात सकाळीं उठून. मातशें ते सांगता ते भाशेन आमी जाणा आमकां लेट जाता, आमी लेट पावतात, पाक करून वचोंक दिसता. पूण मातसो पासियन्स काडून ते सांगता ते भाशेन तुमी पाक करूंक हांव मागता. आनी बरे भाशेन मांदाबोड करूंक आमकां सगल्यांनी बरोबर सौभागेलीपणान वावुरतात. तुमी आमकां सांगात दितल्या म्हूण रावता. देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबी आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार.
चेर पासून जेजूक मागणे कर. सोर्गीचे वाटेन आमकां चलोवन व्हर. सांतातोन आमच्या भक्ता आमकां कधीच तूं सांडी नाका. वायटा विघ्नां सोर्व आमची पयस कर. भावार्थान तिरगोट आमकां करून दवर. विनोदी कोरे भाग्यवंतांतून Cristan basela te amca famosa. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंतांतून खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगार आनी गोरजे काकांताक आसलेल्याचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. भोव फळादीक मागणे सांत आंतोनीक. हे सांत आंतोन भक्तां मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो खेलोय त्या तुज्या वाखाणणेंतल्यान सुगुणां पासत आनी सावर नासलेल्या मोगा पासत जोपेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिला करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनीक कोणूच भक्तांक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आय तूं आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासाची मागणी तुजे सोवें केदनाच निर्फोळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत मेळटाल्यो. दुकान चड फडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवल्यांक काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेलोल्यांक पर्यंत तुवें शिवे केले.
ह्या संवसारांत ह्या आसलोय तेन्ना संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान खोरी नजो कोरिनेचो तसली वोस नासली वोस नासली बारावून भायरावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार ताका दिल्या आदार दिला. बोगोर बोगोर तुज्यान तुज्यान फावोनेजो रावनेचो आसलें. आसलें दिर्यावून दिरावून ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुज्या तुझे मागण्यान मागणे देवाताय देवाताय बोच फोडादीक म्हूण फोडादीक म्हूण हांव जाणो जाणो हांव दिमेर पडलां दिमेर पडला तुजे मुखार ह्या सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका गरज चड गरज तुजी गरज हांगा सांग. जायत्या जाणांक तरेतरेची पिडा आसा. हॉस्पिटलांनी घरांनी वेगवेगळ्या सुवातांनी तरेतरेची पिडा भोगतात. तांकां पिकोवणी मागुया. तूं त्रासान पडलेलो आसा, वावर धंदो तुजो गेलोलो आसा, परत तो तुका मेळूंक माग. परदेसांत दर्यांत लंडनांत आसात तांचे पासत मागुया. तुजे प्लॅन्स आसात, तुज्यो गरजो आसात, सांग. मागीर तातूंच्या पांयां सुरशीं घाल, ते तुका मेळटल्यो. तुज्या शिकपांत आदार माग. भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर आवय बापायंचेर तुजी भरपूर कृपा माग. आमकां मागूंक दिसना, मागूंक गमना, तेवूय बागेन तातूंच्या पांयां सुरशीं दवर. जायत्यो वस्तू आमच्यो सांडलेल्यो आसात, त्यो परत मेळूंक मागुया. भुरग्याचें देणें आशेतात, त्या वस्तुऱ्यांचे कुसवे सोदय कर म्हूण मागुया. हे पिडेक लागून जायते हालहवाल आमी भोगतात. हे महामारी पिडेक लागून जायते आमकां दूख भोगलेलें आसा, त्या वायटांतली निवार म्हूण मागुया. आमच्या मोगाच्यांक मेलेल्यांक सुर्गीचें सूख मागुया. हांव मागतां ती वस्त हांव मागता ती वोस म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीचे पुर्यान लागींची पुर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तरूय तरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतलो कित्याक व्हरतलो नाय तूं तोच मिलाग्रीचो मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्री करतालोय. एबो मोवाडा आनी मोगाडा भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दोयाड आनी चुरचुऱ्यांचें जावं आसलें. तर त्याच दोयाडपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतलो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालमीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी अंत आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक
आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक, जो बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आनी बागेव तांतुणेचे विनवणेन सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं.